आयज आमी ओव्हरब्रिजार आहा कपलेश्वरी हांगा तेन्ना तुमी पळयता आसतले आयज हांगा एक कंटेनर पलटी जाल्लो आसा। तेन्ना आमी आयज त्या कंटेनराचेर एक क्लिनर आशिल्लो ताका आमी विचारलें एक्सिडेंट कसो जालो म्हणून। ताणें सांगलें की ड्रायव्हर हो फोनाचेर उलयतालो म्हणून। आयज म्हाका दिसता हो ड्रायव्हर हे फोनाचेर उलयतालो म्हणून हे तरेन हांगा एक्सिडेंट जालो आनी हांगा कोणाचोच हांगा कांय जीव कांय गेल्लो ना। तेन्ना हो कंटेनर जो आसा तो सगळे रस्त्याभर पलटी जाल्लो आसा। तेन्ना रातचे जे पुलीस जे पेट्रोलियम रातचे करता पळय तेंच्यांनी हे ड्रायव्हर जे हेवी व्हेकल आसा तांकां रातचे एक म्हणजे ते सोरोपिल्ले आसता तेन्ना नायट ड्युटेक सदांच ह्या ड्रायव्हराचेर अशे तरेन लक्ष दिवचें, तांकां चॅक करचें। ते अशे तरेन एक्सिडेंट जाता आतां लोकांक ते व्हरोन टँक ट्रक घालून लोकांक मारून सुद्दां उडयता अशे सोरो पिवन। तशेंच आयज आमच्या गोंयांत जायते एक्सिडेंट अशे जाल्ले आहा की ड्रायव्हर रातचे टायट जावन गाडी चलयता आनी अशे तरेन आमच्या गोंयच्या लोकांक खूब जाणां मरण येयल्लें आसा। तेन्ना जाता त्या पुलिसांनी ह्या ड्रायव्हराचेर रातचे मातशें लक्ष दिवपा जाय, हांकां हाडोवपा जाय, हांचे इन्क्वायरी करपा जाय पिल्या काय ना ते। तेजे नंतर तशेंच हांव म्हणटा चॅक पोस्टार सुद्दां हांकां हे ड्रायव्हरांक जेन्ना रोड क्रॉस जाता तेन्ना हांकां चॅकींग करपा जाय। हे ड्रायव्हर जे गोंयांत येता व्हडले व्हडले कंटेनर आनी कंटेनर भरून भरपूर सोरो सप्लाय करता। हांव मागता पुलिसां कडेन जावं एक्सायज ऑफिसरां कडेन हांची चड तुमी तपासणी करची, कारण हेंच्या बॉक्सांनी सिटअपान आनी सगळ्यांक सोरो आसता। तेन्ना हेंचेर जाता तितली तुमी एक ट्रकाचेर अशी इन्क्वायरी करची। हो खंय वयतालो ट्रक कितें खबर आहा? हो ट्रक आमचो आतां पळोवपाक गेलो मडगांव दिशेन वयतालो। पण म्हाका दिसता सर्वीस आतां हो काडपाक म्हाका दिसता भरपूर त्रास जो जाता। ट्रक जर काडलो जाल्यार म्हाका दिसता हेका 2-3 तरी हेवी क्रेनी जाय पडटल्यो, कित्याक हो जो कंटेनर आसा तो बरो हेवी जाल्लो आसा आनी तशेंच जे ह्या कंटेनराचें डिझल जें वतलेलें आसा तें मातशें डेंजर आसा। आमची फायर ब्रिगेड बी सगळे आयिल्ले आसा तेन्ना हे डिझल सगळे रस्तोभर गेल्ले आसा। एक हाजो फाल्यां सुद्दां हो कंटेनर काडलो जाल्यार हांगा म्हाका दिसता कितें तरी रस्तो सगळो धुवचो पडटलो, कित्याक मातसो जर तसो पावस पडत हांगा मातसो लोकांकूय भंय आसा, कित्याक तो कंटेनर पडल्या कारणान तेजें डिझल सुद्दां वतलां, तशेंच तेजी ऑयल सुद्दां पडल्या। तेन्ना जर स्कुटरवाले जर हे ऑयलीचे स्लीप जायत हांगा आनी खूब एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आहा। म्हणून एरिया खंय? प्लेस खंय? प्लेस कपलेश्वरी बायपास रोड। ओके। तेन्ना हांव मागता जे फायर स्टेशन जे कोण येयल्ले आसा आपले तेंच्यांनी मातशें चड हेजेर लक्ष दिवचें, कारण जर ऑयल जे रस्त्यार पडलो जाल्यार आमचे 2 व्हिलर तशेंच 4 व्हिलर हांगा एक्सिडेंट जायत रावतले। तेन्ना तेंचें मातशें हेजें कितें आसता सगळें क्लीन करचें।